विसवा उपरांत तुमकां येवकार। क्रीडा भारती राष्ट्रीय पांवड्यार इंडियन सायकलिंग एक्सपिडिशन घेता। 25 डिसेंबराक हे एक्सपिडिशन देशात 6 सुवातींचेर सुरू जाल्लें। गोंयच्या 7 जाणांनी तातूंत वांटो घेतिल्लो। शुक्रारा सांजे ते गोंयांत पावले। 25 डिसेंबराक क्रीडा भारतीन इंडियन सायकलिंग एक्सपिडिशन घेतलें। 25 डिसेंबराक ह्या एकाच दिसा सकाळच्या 9 वरांचेर नवी दिल्ली, बेंगळूर, उज्जैन, देहरादून, वाराणसी, जगन्नाथपुरी ह्या 6 सुवातींनी हें एक्सपिडिशन आशिल्लें। हातूंत वांटेकार जाल्ल्या 7 जाणांनी बेंगळूर ते गोवा इतलें अंतर सायकलींनी पार केलें। शुक्रारा सांजे 5 वरांचेर ते फोंड्या पावले। फोंड्याक खडपा बांदार विश्व हिंदू परिशदेच्या फाट्यान तांकां येवकार दिलो। गोंयच्या क्रीडा भारतीच्या सचिवान ह्या फाटलो हेच सांगलो। तो भुरग्यां मदीं परत एकदा तांचे मदीं ताजें निर्माण जावचें उत्सव त्या खातीर हो सायकल एक्सपिडिशन जे आसा हे सायकलीचो उपयोग केल्ल्या नंतर नकळत आपल्या हातांतल्यान एक पोल्यूशन संरक्षण किंवा रक्षण हे करता आमी। मयुरेश आर्यान आपलो एक्सपिडिशनाचो अनुभव सांगलो। सगळे 6चे 6 दीस अशें सामकें इजी आशिल्लें आसना आनी टफूय आशिल्लें ना, पण सायकलींनी आमकां भरपूर त्रास दिलो, पण ताका जुमाना नासतना प्रत्येक क्षणी सायकलीची कुयदाद करून सारकें आमी मुखार पाविल्ले आसात। खांडेपारच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू। खंयच्योय कसरती करप म्हळ्यार लागता प्रचंड एकाग्रता, सादुरकाय आनी धाडस। तरणाट्यांक लश्कराची वळख जावची म्हणून भारतीय लश्करान निकतोच मडगांवांत 3 दिसांचो लश्कर मेळावो घेतलो। बेंगळूरच्या जवानांच्या पंगडान ह्या मेळाव्यात केल्ल्यो मोटारसायकली वयल्यो कसरती आयज आमी तुमकां दाखयतात। लश्करी जवान जावप जितलें धाडसाचें तितलेंच अभिमानाचें। जवानांचें हें साहस पळयत आमचें आयचें खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।